sobe astu. भावा भयणीनो, ह्या 9 दिसांचे तयारेन गोंयच्या सायबान कशें आपले जिवीत जेजूक एकवटोन वावरांत सारलें तें आमी पळयत आयल्या आनी आयज तें आमी हे दोबाजीक परबेन सोमारूंकता. जेजून फ्रांसीस शावेराक आपोवन आपल्या जिविताचे शिकवणेंतल्यान सोंसणिकायेच्या तत्वांनी आकारून हाडलो आनी इनासा उदेशी वच आनी संवसार जेजूच्या मोगान पेटोय म्हूण पाटयलो. आयची दोबाजीक परब असलेंच आमकांय एक आव्हान. सांव फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन वच आनी तुय तशेंच कर. तर ह्या मिसा बलिदानांतल्यान हांगा एकठांय जालोल्या सोमेस्तां पासोक आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या राष्ट्रां खातीर मागुया. भाग्यवंत फ्रांसिसा सवय मेळोन ताच्या विनवणे समोर देवाक आमी आतां हें अर्घ बलिदान भेटोवच्या खातीर ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पदकां वळखून घेवया. सांगता म्हणया, हांव पारखी तर वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून कोणाक उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं वागतां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंता हांव पार मरये सगळ्या देवतांक भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थोया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिसाक तो वेन धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशां देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां लासो आनी ताचेर बावर्त दवरलेल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संख्या वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचे उतर आमचे जिवीत नवसोता आनी समाजांत हीच बरी खबर परगटूक उत्तेजन दिता. जो कोण हे बरे खबरेचेर पातयेवन जियेता तो भाग्यवान जाता आनी सासनीक जिवीत जोडूंक पावता. हो वाचपाचो सार मनान दवरून चितान देवाचे उतर आयकुया. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेरें वाचप. 7 दिसा उपरांत सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान ताका शिडकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका कोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायनाय जाशी. कोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या कोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या कोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका कोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तरी तो आपले कोटेपण आनी कोटी वाट साडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून कोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटूच ताच्या पातका पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीकपणाचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणेक लागून तो जीव उरतलो आनी तूंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो सभाव गावन जातलो. सोमेस लोकांनो देवाक वखाणा. सर्वोय पोरसांगो यावेक नावाडा. सगळीं गावया.
पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगोरचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होप सोडून हांव तें फुकट परगोट्टां तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावंये. सगळें जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालां. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालों. थोड्यांक पूण कशी भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सगोट जालों. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Tuumce soveasu. Marco Bormone, Gesù Cristo ce शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसारांत वचात आनी सगळे रुचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो. पूण जो सतमानिना जाय तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सतमानतल्या बरोबर ह्यो गुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरी करतली. आनी सौम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या विस्मिता उदेशी तांचे उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये.
उबीच रावया. बुक ऑफ गॉस्पल्स वो शुभ वर्तमानाचें पुस्तक जेजूचें खेरीत हाजीरपण खुणायता. ह्या वेळार हेंच पुस्तक घेवन बिस्म साहेब आपूण उमो घेतलो आनी उपरांत आमकां आशिर्वाद दितलो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यान, एका हातांत कुरीस आनी एका हातांत कांपीण घेवन ल्हानांक तशें व्हडांक आपोवन जेजू क्रिस्ताचो उपकार दाखोवन ताजें शुभ वर्तमान परगट केल्लो भाग्यवान फ्रांसीस सावेर आमच्या ह्या गांवांत साबार जाणांक क्रिस्ताच्या मोगान तांची काळजां पेटशें केल्लो महान वीर आमचो भाव आमच्या कुटुंबाचो. आमी ताच्या कुटुंबाची आनी ह्या उदेंतींत उदेवन आयिल्ले हे नेकेत्र ताचो परजड अजून आमच्या बोवारांनी घालता आनी ताच्या उजवाडांतल्यान आमी सलतेस हांगास आयल्या. क्रिस्ताचो सीस आनी क्रिस्ताचो मिशनरी आपणा जावंक देवान ताका दिल्लें आपोवणें ताणें भोव वर्त्या मोगान केल्ली रीत चरित्रां आमकां सांगता. 10 वर्सांचें काम आमच्या ह्या गांवांत आनी एशियांत साबार राष्ट्रांत ताणें ती चलिल्ली वाट, मेळिल्ले लोक, सांगिल्लीं उतरां, शिकयिल्लें मागणें आनी पासरलो शुभ वर्तमान हें सकट उडासाक हाडटना एका मनशाक हें कशें साध्य जालें, हें कशें तें करूंक जालें हें चिंतून आमी विस्मीत पावता. भोवशा सांब पावलो उपरांत अशें गांवान गांव कश्टाच्या त्या वेळार चलिल्लो भोवशा आनी एकलो मनीस ना. अडकळी दराळ मनशान ताका फटोवंक प्रयत्न केल्लें. जीव वेचे रिस्केर आशिल्ले, संगती जायत्यो आशिल्ल्यो, तरी हो मनीस खंयच्याकी भियेल्लो ना. चड आनी चड जाणांक क्रिस्ताच्या वेंगेंत हाडुल्लो, आपलो हात दुखता पर्यंत पवित्र स्नान दिल्लो, एका लाखाच्या की चड लोकांक त्या पवित्र स्नाना मारिफात सडवण लाभच्याक आदार जाल्लो हो भाग्यवंत आमचे मदें आजून जियेता. एजेकियेलान सांगच्या प्रमाणे हो देवाचो प्रवादी आनी आमच्या अंतस्करणाचो राखणो. आमी देवाचे प्रवादी जावच्या, आमच्या बोवारीच्या लोकांची काळजां आनी मनां देवाच्या मोगा कुशीन, ताच्या बोगसाण्या कुशीन ओडूंक तो आमकां प्रेरण दिता. आज तो आमच्या कोशेर तसो ताळो जावन उरला. ताका पळयत आसतना, ताची रलीक पळयत आसतना आमच्या मदें येवी एक नवी जागृती जाता. हांवें कित्याक ताचे बरी जावं नजो? हांवें कित्याक दैरान क्रिस्ताक परगट करूंक नजो? अडकळ्यो कसल्यो येवं दीत, कितलेय जण विरोध आसूं दीत, जर सोम्याचो मोग म्हज्या काळजांत आसा, मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत पेटला वय जाल्यार हो उजो एका वातींत आनी एका वातीक उजो पेटयल्ल्या बरी हांवें कित्याक आनी एकल्याच्या काळजांत हो मोगाचो उजो पेटोवंक नजो? संवसाराक उजो लावंक हांव आयला म्हणटालो जेजू, आनी तो उजो लावच्याक दाराळ हात जाय. आनी हे हात तुजे आनी म्हजे सांव फ्रांसिसाचे हात वापरल्या बरी सोमी आमच्या काळजांत देवाच्या मोगाचो उजो लावच्याक आनी आमची काळजां त्या मोगाच्या करण्यांनी भरच्याक आज आमकां आदार दिता. क्रिस्त जिवंत आसा.
क्रिस्त मेल्लो पूण तो जिवंत जाला, कुडी आत्म्या समेत तो दिश्टीक पडला. आनी 11 जाणांक आयच्या वांजेलांत सांगल्या प्रमाणे दिश्टीक पडून ताणें एक आदेश दिला, वसा म्हूण सगळ्या संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांत सुवार्ता प्रकट करा. केवळ मनशांक मात्र न्ही, सर्व रस्त्यांत देवाची सुवार्ता प्रकट करूंक सोम्याचो आदेश आसा. आनी सुवार्ते पासून कोण वावुरता गी तांच्या सांगता सोमी वावुरता म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. आपोस्तलांनी तसो अनुभव केल्लो. कश्टाच्या वेळार, दगदोण्याच्या वेळार तांकां कितें उलोवचें आनी कितें सांगचें म्हणून चिंतची गरज ना. त्या वेळार पवित्र आत्मो तूं तुमच्या काळजांत तें उतर घालतलो म्हणून सोम्यान बसयल्लें आनी न्हीद जावन तशेंच घडलें. परगांवांत हांव ह्या गांवाक येता आसतना फ्रांसिसावर दाराळ बूक हाडून येवना. केवळ हाडून आयलो तसो ब्रिवियरी आनी एक ल्हान दोतोनीचो पुस्तक आनी एक पुस्तक तातूंत पवित्र पुस्तकाची थोडी वाचपां आसली. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान, साक्रामेंताच्या बळान, मागण्याच्या आदारान जें कितें आज ह्या संवसारांत आमी करूंक आशेता, ह्या आमकां कितें साधनां आसात, कितें हातेर आसात, तीच हातेरांक घेवन सांत फ्रांसीस कितलेशा जाणांच्या जिवितांत उजवाड जावंक पावलो. बाबार्थाचें बी ताणें रोयलें आनी हें बी फळ दिवंक शकलें. ताचो फळ आमी म्हणयात. आमी त्या ताणें केल्ल्या कामाचो फळ. सुवार्ता आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ जिवो जाता आनी भावार्थ जिवो जाल्या तक्षण बऱ्यो करण्यांक प्रेरण दिता. भावार्थी मनीस खोट्या वाटांक वचना. भावार्थी मनीस बऱ्यो करण्यो करता आनी एक बऱ्यो करण्यो करची पर्जा देव आमचे मदें रुतां करता. भावार्था शिवाय कोणेय देवाक मानवून जियोवंक साध्य ना म्हणटा हेब्रेवांक बरयल्ल्या चिठीचो बरयणा. भावार्था वेळेर कोणेंच देवाक मानवून चलोवंक साध्य ना. देखून सोमी खंयसर भावार्थ आसा की थंयसर प्रसन्न जाता, संतोश पावता. आनी देखून आज भावार्थांत आमी हांगासर आयल्या जाल्यार आमकां पळोवनी आमचो देव संतोश पावता. तुज्या भावार्थांत तुका बरो केलो, वच तुज्या घरच्यांक सांग, तुज्या लोकांक सांग, जेजू आमकां धाडटा. देवान केल्ली महत् कार्यां आमी सांग जाय, ती लिपोवन दवरूं नजो. रायाच्यो अस्कत कयो लिपयेत पूण देवाची महत् कार्यां आमी सांग जाय. आमच्या देशाच्या राजकारणाच्यो अस्कत खंय आमी लिपोवयेत पूण देवाची महत् कार्यां सांगनासतना रावंक नजो. सांत फ्रांसिसान आमच्या गांवांत कितें पळयलें ताणें बरयल्ल्या त्या चिठींत पिनासाक ताणें बरयल्लें, ह्या गांवचो लोक बुदवंत आसा, बेगीनच शिकची तांकां तांक आसा. देवाक सोदचो लोक हो आनी थोड्याच घडयांनी ती शिकोवंक शकतात. निरंतरी देवाक सोदचो लोक आमी भारताचो आनी निरंतरी ह्या देवाच्या संती विचार तर्क करचो, आलोचन करचो, संतोशान ताचेर भासाभास करचो लोक आमी. आनी तशें जाल्ल्यान ह्या गांवच्या लोकांक देवाचें उतर प्रगट करूंक आनी ती देवाच्या उतराक, देवाच्या शुभ वर्तमानां आयकूंक तयार आसात म्हणून तो समजलो. देखून म्हणटालो म्हाका जालें तर हांव युरोपाच्या त्या युनिवर्सिटीक वचून, पॅरिसाच्या युनिवर्सिटीक वचून एका पिशाबरी बोबाट मारतो. तुमी थंय कितें करतात? हांगासर लोक शुभ वर्तमान आयकूंक आत्रेगून आसात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ताचे थंय गूण करची सकत आसली. जशें वांजेलांत सांगलें, कोण सत मानता तो अजापां करूंक शकता म्हणून, आनी सांत फ्रांसिसा थंय गूण करची सकत विशेश आसली. लोक आपयतलो ताका घरांनी येवंक आनी हात धरून मागोवंक. साबार कोटी ताका वचोवंक जायनासलें. देखून तो भुरग्यांक सांगाता घालून तांकां तो धाडटलो. कितें सांगतलो? वचा आनी तांच्या मुखार आमच्या बापाचें मागणें सत मानता आनी उपादेश सांगा, परत आनी परत सांगा. आनी आमच्या बापा नामान मरये सत मानता आनी उपादेश ह्या भुरग्यांक ताणें शिकयल्लें मात्र न्ही, हे संती घरांत आमच्या
पिडेस्ता मुखार सांगून परत आनी परत सांगिल्ल्या वेळार तांकां गूण जावची सकत मेळटा म्हणून ताणें समजयल्लें आनी तोय आपल्या बरपांनी सांगता लोक बरो जायत येयलो. सादी हातेरां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या बापा नामान मरिये सत मानता आनी उपादेस. कित्याक सत मानता म्हणटा आसतना आमी आमचो बावार्थ उसारता आनी बावार्थ बऱ्या करण्यांनी दाखोवच्या उपादेस पाळटा. ह्यो दोनी संगती एका फाटल्यान एक सांगता येता. आनी तशें आसतना आमच्या जिवितांत सांत फ्रांसिसान दाखयल्लें प्रत्येक जावन आमी करच्या साद्या मागण्याचें सदांच्या मागण्याचें बळ कितलें न्ही म्हणून आनी ताच्या बराबर सक्रामेंत प्रत्येक जावन पिडेस्तांक कुमगार आनी पदकांचें बोगसाणें मरतेल्यांक धाराळ मापान दिल्लें आनी जेन्ना ताका दिल्ल्या अपोस्तोलीक पदवे मारिफात लोकांची पदकां ताणें बोगसिलीं आनी देवा कडेन तांकां राज्य केलें. तो वळ तांच्या तोंडाचेर एक खातार संतोश ताणें पळयलो. देवा कडेन राजी जावन सगींच्या राजाक वेतात तें पळोवन आनी आपणाक असली एक पदवी आसली पदकां बोगसूंची पदवी आसली पळोवन तो धादोसकाय भोगता. आमचे कडेन ती पदवी आसा, आजून ती आसा. पदकां बोगसूंची पदवी सोमियान दिल्ली अपोस्तलां मारिफात बिस्पां मारिफात याजकांक ही पदवी आसा. आमी एकामेका बोगसीत आमी पदकां बोगसतात खंडीत कित्याक पवित्र आत्मो आमकां बरी एकल्याक दिला. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी ह्या साद्या संगती मारिफात सोम्याची बरी खबर परगटूंक जाता म्हणलें आमकां सांत फ्रांसीस सांगता. फ्रांसवा गुयेन वांतवां व्हिएटनामाचो बिस्प उपरांत आर्चबिस्प मागीर कार्दिनाल 13 वर्सां जैलांत आसलो कम्युनिस्टांच्या काटकायेक लागून आनी 4 वर्सां बंदेंत एकलोच एकसुरो आसतना कठीण कश्ट आनी एकसुरपण भोगता आसतना तो म्हणटा मागणें करूंक कस जातलें आनी हांवें म्हणची मागणी दोनूच निमाणें आमच्या बापा नामान मरिये आमच्या बापा नामान मरिये 4च शब्द आमच्या बापा आमच्या बापा आमच्या बापा नामान मरिये उरले शब्दच येनातले त्या दुखीन त्या बेजारायन निराशेन. पूण ही 2 मागणी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताका ताचेर दग दितेल्यांक वायट मागनासतना तांकां बरें करूंक आनी ताणें हातांत वायन 3 तेंबे वायन आनी एका हातांत कुंडो घेवन दिंबयेर पडोवन जळारीच्या त्या म्हारांच्या ताका आडोवच्या खातीर आसले ते नेट्ट आसले ताच्या भितर बसून ताणें बटयल्लो साक्रामेंत एवकरिस्ताचो संस्कार ताका जिवो ताचो बावडतो जिवो धरून सकलो म्हणून आमकां फ्रांसवा गुयेन वांतवां सांगता. आनी ताणें जैलांत मन परिवर्तन केल्ल्याचो समको भायर केल्ल्याच्या केसडीत आसलो. कारण त्या एवकरिस्तांत आसलो जेजू ताच्या सांगाता वावुरतालो. हांगासर जाल्यार फ्रांसीस तशेंच एवकरिस्ताच्या बळान पदकां बोगसून हेरांक क्रिस्तांतय ओडुल्लो महान वीर. मिशनरी जावन वेचें म्हळ्यार कितें? मिशनरी जावन वेचें म्हळ्यार आमच्या भावांक आनी भयणीक सोदून वेचें. मिशनरी जावन वेचें म्हळ्यार आमकां येदोळ वळख नातल्या आमच्या भाव भयणीक तांची वळख करून तांचें नांव समजून तांकां आमच्या मेळींत घेवन तांणी सोम्याच्या मेजा भोंवती येवन सोम्याच्या मेजा तावन मेळचें तें सर्गीचें खाण खावंक तांकां एक अवकाश करून दिवचो. आनी तांणी शेवटी सर्गीच्या राजांत आमच्या सांगाता बसोवंक तांकां एक अवकाश करून दिवचो. थोड्या दिसा आदीं बाबसाहेब थायलंडाक गेल्लो. थंयसर शेर्मावार ताणें सांगिल्लीं उतरां सोम्याक आमी प्रसार करतना आमी मिशनरी सीस जायचें मिशनरी डिसायपल्स जायचें आनी आमच्या भावांक आमी वळखून घेवचें. आस्पत्रेंत तो म्हणालो तुमी तांकां चिकित्सा दिता आसतना तांकां पिडेक तांच्या वखात लायतना तांचें नांव काडात तांच्या नांवान तांकां उलो करात आनी तांच्या नांवान उलो करून तांकां लागींसर तांचे थंय ती गूण करची सकत वळाशी करा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो
मिशनरी काम करचें म्हळ्यार हे दोन वळखनांतल्या आमच्या भावंडांक आमी वळखोवचें, तांकां आमच्या मेळींत हाडन सोमयाच्या जेवणांत तांणी वांटो घेवन सर्गीच्या राजाक योग्य जावची मनशां जावन करचें. पूण पयलें आमी शिस्त जावंक जाय, सोमयाचें शिस्त जावंक जाय. देखून निरंतरी सोमयाचो वांजेल वाचो करचेसो, नियाळसो करचेसो. आमी क्रिस्तांव मनशां प्रत्येक जावन वांजेल वाचच्यान फाटी कातोलीक मनशां. आमी कातोलिकांनी सगळो वांजेल कितले फावटी वाचला? मातेव वतो, वांदलधर, मार्कू, लूक आनी जुआंव आनी सा पावलुच्यो पत्रां, चिटी, उगडापण ग्रंथ पर्यंत आमी कितले फावटी वाचला? एक फावटी पण वाचला की हांव खंडीत एक बॅट मारता हांगासर आसल्या साबारांनी हें देवाचें उतर एकय फावटी वाचूंक ना. तशें म्हळ्यार आमी शिस्त जावंक मोन करूंक ना म्हण जालें. खंयच्या दिसा आमी शिस्त जावन मोन करूं ना त्या दिसा आमी मिशनरी जायना. पयले सोमयाच्या पांयां तळ आमी बसों जाय. सगळो पोरनो सल्लो, आदलो करार आनी नवो करार परत आनी परत आमी वाचलो जाल्यार आमी सोमयाचें शिस्त म्हण दाखयता मोगान तो वासी जाय, नियाळ करी जाय. तवळ ती सर्गीची सतां आमकां समजताली आनी तवळ मात्र मिशनरी जावन देवाच्या मोगाचो उजो आनी एकल्याच्या काळजांत घालूंक आमकां जातालें. वस आनी तूंय तशेंच कर. सामरितान बऱ्या सामरिया घराची वपार सांगल्ली सोमयान आनी ताच्या उपरांत त्या शास्त्राक म्हणलें वस तूंय तशेंच कर. आज हो वांजेल वाचून नियाळून आमकांय सांव फ्रांसीस म्हणटा वस आनी तूंय तशेंच कर. हांवें केलें, इनासान केलें, सांव फ्रांसिसान केलें, आसिसीन केलें, सांव दुमगान केलें, तशें तूंय कर. वस तूंय तशेंच कर. My dear brothers and sisters, it's a great privilege to reflect on the tenacity of Saint Francis Xavier. And this man has used the most ordinary instruments of our life, of our Christian life, and that is the prayer of our Father, Hail Mary, the Creed, the commandments. And he has shown to us that by reciting them again and again, we receive healing from God. He himself, when he couldn't reach the people, he sent the little children as missionaries to go home and recite these prayers again and again when their parents asked for prayers of Saint Francis. And then the people were healed because of the continual recitation of this prayer. When you continually read the Bible in the presence of others, when you continually listen to the word of God, healing comes into our life. Francis had no other powers than those which are also given to us. We must believe that these are the words of God, not words of men alone. They are words of God but written with words of men, of course. But then they have power. And Francis believed in the power of the word of God. Francis believed in the power of the sacrament of the Eucharist and the sacrament of confession. He did not enslave anybody. He has made them free. Christ never enslaves anybody. Christ makes us free, really free, because he forgives us. When hurdles are removed, it is only those people who do not want to change life, then they oppose the gospel, because they wouldn't like to listen to the commandments of God. If you see in the life of people who are living a moral or immoral life and do not want to change, they wouldn't like to follow the commandments because that hurts them. People who really want to believe would follow the commandments and their life becomes a free life. We just watch the life of each and everyone who has believed in Christ, especially the saints, with the greatest model of Saint Francis, and he invites us, go and do likewise. Take the most ordinary instruments of these prayers and the gospel and the sacraments, and you will set the whole world on fire. Go and do likewise. Ubirawonu amso bawat atami ucariam. Satmantan deva, satpotedra bapa.
तुमया मुखार आतां आमची मागणी दवरया, आमच्यो गरजो ताका सांगया, तो आमकां आयकता. हांवें विश्वासान प्रार्थुया. दर एका मागण्याक आमचो जबाब गावून जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. पवित्र सोबेचे वडील सा फ्रांसीस शेवेरा भाशेन जेजूक एकवटोन सेवे चाकरीचे नमुणे जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून दुर्बळां आनी गरजेवंतां सवें हुस्को दाखोवंक समाजांत निती पासत वावरूंक तशेंच पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सा फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटोन पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगळ्या लौकिकांनी जेजूक एकवटोन दुसऱ्याची सेवा चाकरी करच्याक देवाचो आदार मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा सर मनशांच्या तारोकाक आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयसिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्यवान फ्रांसिसान म्हाप मेजाप नासतना आपलो जीव करशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयसिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक पुत्रान तशें जिणयेचे सालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनीकीसो आनी आमच्या फायद्यासो. फ्रांसीस तुझ्या भक्ताच्या मना ही परब संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगा की निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजातो जमयता साई. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उदो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Poverta so good părgătuia. सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सरण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या तुझ्या भाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रॉक साक्षांच्या भाग्योंत फ्रांसीस शावियराच्या आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोट मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस गवड्या आनी 2 घोडयांगां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटचुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाड्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्ताक मोयपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्यो म्हूण आमकां बरवासो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयेची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दिया.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जिवणाक आपूण लाभल्यान ती सुभागी. प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा भाग्यवान फ्रांसिसाच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजाय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणां आमच्या आपोवण्याक सोदता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावरड्यांक तुवें बसयलां तें इनाम जोडूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पात पात्रिसियो फेर्नांडिसान आमच्या बासिलिकेच्या रेतोरान आतांच उद्गारलेलीं भावनां मोशीं करून हांवूय सगल्यांक आर्गां आठयतां. पूण खेरीत भाशेन ताका आमचे बासिलिकेच्या रेतोराक हांव काळजान तान दिन वासूंक सोदतां. सगल्या ताच्या आदारांचो सवकार घेवन ही सगळीं नोवेनांची आनी पोरबेची मांडावळ ताणें थोणायेन आनी एकमतीन चलयली. देवान ताचेर आनी सगल्या ताच्या सहकाऱ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. शेवटाक सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या भावां भयणींक तशेंच संपर्क साधना उदेशी आमकां आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची परब हांव आवडटां. My dear friends, I wish all of you present here, as well as all those who have been following this celebration through other means of communication, a truly blessed and grace-filled feast of Saint Francis Xavier. May God bless you, one and all. Serve spărtum ce soveaso. देवाचो एकलो स्पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात.
ताच्या येण्याच्या परजळान सरपोतवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करू आनी आपल्या आशीर्वादान भरू. या जिवितांत तो तुमकां भवार्थांतीर बरवशान संतोशी आनी प्रितिमगांत उर्बेस्त आनी सुटसुडीत करू. आमचो सडवणदार मनशा सैन घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सरपोतवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.